क्या जुबानी मुनीर मुनीर शेख। ये क्या है गैरेज? क्या है ये स्क्रैप है। स्क्रैप यार्ड। और गाड़ी इधर आता है और डिसमेंटल होता है। गाड़ी बहुत कम लाता है। क्या पदरा को फोन करो। क्या 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 लाता है? ये सब छोटा माल आता है। इलेक्ट्रॉनिक या सब लाता है। कंपनी रजिस्टर है। कंपनी रजिस्टर है कसली कंपनी बेनापार्ट स्क्रैप यार्ड कंपनी। आपका रजिस्ट्रेशन है कुछ तो है जीएसटी नंबर वगैरह है सेट के बाद वो क्या घर पे लगाने का जीएसटी नहीं है तो फिर इधर ही फाइन पड़ेगा आपको सेक्स में कंप्लेन कर लूंगा मैं। नहीं डिस्प्ले करना है आपको अगर आप इलीगल तो अगर आपका अगर जीएसटी नंबर या अगर काम चल रहा है तो जीएसटी नंबर डिस्प्ले नहीं है तो फिर आप सर उसका फोन वहाँ पे लगा हुआ है। इधर लगाए वो तो कुछ कर दिया क्या बनाते हैं आप बनाते हैं डिसमेंटल गाड़ी डिसमेंटल करता थे वो गाड़ी चोरी का भी करता है यार। पोल्यूशन का लिया है क्या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट किधर है पोल्यूशन का क्लियर लिया है ओनर किधर है रे ओनर का नंबर दो। अरे आपका स्क्रैप का है ना तो पोल्यूशन का क्लियरेंस है आपको हेल्थ का है हेल्थ का किधर डिस्प्ले करना है आपको इधर सारा हम जेवण आणणार आम्ही गेले सच्चा रे। सदाच्या अरे बट आपको बोला एक किलो पनीर नहीं बुलाओ रे उसको बुलाओ। किती पोल्यूशन इंस्पेक्शन ट्रेड लायसन्स घेतला ट्रेड लायसन्स मी नाही गेले लिया अनेक प्रयास होय ते देत चलेत रे तो ट्रेड लायसन्स सर काय ना त्याचा बोलता राहते गेले। कोई एडिशनल एक्टिविटी दिया है क्या आपने अरे एडिशनल आपका उधर एक है ना वही लाइसेंस पे यही चलाता है। नहीं ऐसा नहीं चला सकता है ऐसा नहीं चला सकता है वो अदर वो अलग है ये अलग है। नहीं अदर एक्टिविटीज उसका एनओसी भी लेना पड़ता है उसका पोल्यूशन है ट्रेड लाइसेंस से बात करना पड़ेगा हमको काम करना। अगर नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा आपको इधर आप लोग चला नहीं सकते आप इधर आप बंद करो इसको बंद करो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है ट्रेड लाइसेंस नहीं है आप बंद करो इधर ओरिम का एरिया है और ये बंद अभी नहीं बंद ये अभी बंद रहेगा जब तक आपका परमिट नहीं है तब तक ये आपका कल भी सुबह आएंगे अगर आप चालू मिला तो फिर हम लोग फिर पुलिस में डालेंगे नंबर लिखो इधर तू भी दूर लगाओ ना तू भी लगाओ फोन बुला के फोन लगा के बुलाओ ऐसे डील कर पाएंगे बोरी भायचो कॉलार आसा आमी आनी हांगा स्क्रॅप यार्डान येयल्ले आसा ते गाडी डिस्पेंडल करता थंय तसोच आमचो विनय पारपती जो पंच मेंबर आसा तोय आसा आमचे बरोबर तर फाटले फावटी आमी तांकां सांगलेलें की हें इल्लीगल बंद करा म्हणून तर ते अजून पर्यंत जाल्लें ना आनी हांवें पंचायतीन घातलेलें हांगा इल्लीगल एक्टिविटीज जाता तर सगळें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून पूण पंचायतींतल्यान म्हाका सांगलें प्रत्येकाचें नांव कोणाचें आसा तें सांग म्हणून पूण तेंची नांव आमकां कशीं कळटलीं केन्ना करता कितें करता आमकां खबर ना तर हांव ह्या 11 नंबर वार्डाचो पंच मेंबर विनय पार्वती कडेन मागता की हे पंचायतीक धरून हें इन्स्पेक्शन करून घेवचें कशें तरी करून कित्याक हे अशें नाका आशिल्ले इल्लीगल एक्टिविटीज जायत आसा हांगा चोरयेचे गाडयो सुद्दां हाडून हांगा म्हाका दिसता डिसमेंटल करता हें कोण सांगूंक शकता कित्याक हांगा कोण पावना हे रस्त्याच्यानी भितर पावता। पानी में थोड़ा बात करनी हेलो हाँ बोलिए। हेलो 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 हल देखो हम लोग पंचायत से आया हुआ है इधर तो इधर आप जो काम पंचायत से बोरी पंचायत से आ रहे हैं तो इधर आप जो काम कर रहे हैं इधर आप लोग आपका इसका परमिट लिया है क्या आपने पंचायत से? हाँ पंचायत से लिया। कौन से पंचायत से लिया? बोरी पंचायत से। आपके पास है अभी? अभी तो घर पे रहेगा। क्या लिया उन्हें क्या लिया हुआ है? ट्रेड लाइसेंस मिला आपको? सर्टिफिकेट प्रोविजनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
प्रोविजनल दिया हुआ है प्रोविजनल रहती ते एक्सपायर्ड केन्ना जाली प्रोविजनल दिया कब का है? 100 महिने आले प्रोविजनल। प्रोविजनल दिल्ली आता थी। हेलो हाँ, और दूसरी चीज, आपका जो इधर जो कंपनी आप चला रहे हो, कंपनी का नाम क्या है? सहारा ट्रेडर। और उसका रजिस्टर है, आप जो कमर्शियल टैक्स में और रजिस्टर है उसका? हाँ कमर्शियल टैक्स में रजिस्टर है। इधर आपका वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है? इधर इधर आपका जहाँ काम होता है, आपको बताया नहीं कि सेल्स टैक्स वाले ने कि आपको जहाँ काम कर रहे हैं आपको डोर पे उधर डिस्प्ले करना है सर्टिफिकेट? और आपको आपका जो एड्रेस है वो जो रजिस्ट्रेशन पे वो भी इधर ही है? हाँ वो इधर का ही है ना इसका। और आपका इधर आपका जो ये अभी जगह है वो किसका जगह एग्रीमेंट है उसका? वो मेरा खुद का जगह है, प्रॉपर्टी पेपर है। आपका प्रॉपर्टी है? हाँ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। ओके, नहीं बट उसका आपने टैक्स, हाँ उसका टैक्स आपने उधर भरता है पंचायत में? हाँ टॅक्स भरता हूँ। भरता है ना? पंचायत राव पंचायती टॅक्स भरता नाही। कोणी म्हणलं? हा, याचं हे करता हे घातला नाही त्याने? प्रोविजनल टॅक्स तेगे एक्सपायर्ड जाली प्रोविजनल दिला नाही तर त्यांना आता लाईट जायचोय। फायर डिपार्टमेंट किती म्हणता खबर आहे तुका? हॅलो नाही तुका हा सांग मग सांग. पहिले सांगता तरी आहे। नी, फायर सांग. डिपार्टमेंट किती म्हणता लाईट जाय। ओके. लाईट ना जाल्यार आम्ही मोटर कशें चालू करतले? ओके हेल्थान गेल्या ते म्हणटा शेड जाय तुमकां। शेड आहे घातली, शेड ओके. घातली म्हणल्यार लाईट घे म्हणटा ते। लाईट आसा जाल्यार गव्हर्नमेंट लाईट एप्लाय करूनच जाय अजून। ओके, नाही उलय तू पयली उलय, मागीर हांव विचारता. मागीर आता कशें नाही नाही आता तू हे शेड घातल्या पळय, जालें तुजें? आणि कितें सांगपाचें? पंचायतीन परमिशन घेतलेली, शेडीची घेतला आणि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिला पंचायतीन। ओके ओके ओके, पण तुवें पंचायतीच्यान जे तूं शेड बांदल्या पळय हांगा, ती पंचायतीन तुका शेड लायसन्स, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला काय तू TCPच्यान अप्रूव्ह केल्लें आसा तें? तुजी प्रायवेट प्रॉपर्टी काय हितून इंडस्ट्री पडटा तें? प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही? प्रायवेट प्रॉपर्टी। ओके, सो तू प्रायवेट प्रॉपर्टी तुजे प्लॅन ऑलरेडी TCPच्यान अप्रूव्ह जाल्ले आसा? हे का? अजूनही ना तिथल्याच एनए प्लॉटनी नाही ते अजूनही। हां, म्हणजे अग्रिकल्चरल प्लॉटान तू कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी करता तर? करपाक कितें आहा तिथं? नाही नाही, करपाक कित्याक म्हणल्यार तुज्या रुला प्रमाणे करू शकना न्ही तू? अग्रिकल्चरल प्लॉटान तू कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी करू शकना. करपाक म्हटल्यार कशें जाता? करपाक जाय न्ही सर। हय तेच म्हणटा, तू कन्वर्शन करनासतना ही तुजी ऍक्टिव्हिटी कशी चालू करता तर? आसला न्ही, न्ही. प्रोसेसान आसा न्ही फायली। प्रोसेसान आसा जाल्यार प्रोसेसान तुजें काम बंद कर न्ही. जोपर्यंत तुजें तें कन्वर्शन जाता वा तुजें प्रोसिजर कंप्लीट जायना तोपर्यंत तुजें काम बंद कर. तू काम कशें चलू, इलिगल कशें चलू शकता? कन्वर्जन केलं, कन्वर्जनाक घातला न्ही फायल्यो। अरे घाल्ले म्हणून जाता, तुवें घाल्ले की जाता तुजें अप्रूव्ह जालें की तुजें कन्वर्शना पेपर तुवें घातले की अप्रूव्ह जालें, तूं एक्टिविटी चालू करूं शकता इलिगल. आनी सेकंड थिंग, पोल्युशनाचें कंट्रोल हें आसा तुजें क्लियरन्स आसा? पोल्युशनाचे स्क्रॅप यार्ड न्ही तुजें तें? लायटूच ना जाल्यार कशें करतलो हांव सांग? नाही नाही, पण तू स्क्रॅप यार्ड हांगा ऑलरेडी ऍक्टिव्हिटी तुजी चालू आसा. तुजी क्लियरन्साक तुवें ऑलरेडी क्लियरन्स घेवचे पयलीं तुका ऍक्टिव्हिटी कशी चालू करता तर? आता पंचायतीन परमिशन दिला न्ही करपाक। अरे NOC दिली तुका? तुका एनओसी कित्याक दिता तुका? इवन हेल्थ कित्याक दिता? तो प्रोसिजर करपाक लागून तुका एक प्रोविजनल दिता, काम सुरू करपाक न्ही. करपाक जाय न्ही आता। काम तुका ट्रेड लायसन दिला ताणें? ट्रेड लायसन दिला पंचायतीन? ओके पंचायतीन ट्रेड लायसन दिला? ना ना अजून। दिवना जाल्यार तूं काम कसं चालू करता तर? इलिगल स्टॉप करपाक लाय तेका. जोपर्यंत जोपर्यंत तुजें तें प्रोसिजर जायना न्ही, काम बंद कर तूं. आनी सेकंड थिंग, तुजें कन्स्ट्रक्शन दिवन केला पळय न्ही, तेजी लायसन्स कॉपी तुका जर पंचायतीन जाल्यार ती लायसन्स कॉपी सबमीट कर आमकां. प्लस तुजें तें TCPच्यान तुजें प्लॅन तुजें अप्रूव्ह जाला पळय ताजी बी कॉपी कर. लायसन्स तुका दिवंकूच शकना जोपर्यंत तुजें TCPच्यान तूं अप्रूव्ह करना तोपर्यंत. लायसन्स तुका इश्यू जावचेंच ना. सो इलिगल आसा तुजें सगळें. सो तूं लिगल प्रोसिजर कर सगळं पयलीं आनी मागीर काम सुरू कर. तोपर्यंत बंद कर तुजें सगळें. ओके? नाव कितें? नाव शेख हाँ वो शेख. हो भाव अरे क्या करता है? अभी आपके पास कोई परमिशन है? आप काम क्यों चला रहे हैं अभी? और स्क्रैप का काम है ना, पोल्यूशन क्लियरेंस, और ये तो मेन है ना. ये तो हजार्डस है ना. हजार्डस का मतलब समझता है? ऐका कोंकणीन उलय येता म्हाका. आमी कितले व्हडले करना, बारीक बारीक कितेंय कर, पूण कितें आसता कायदे आसा न्ही तेका, कायद्यान कर. सारकें पळय तेणे कितें केलें,
हांगा एक शेड आनी थंय शेजारी पळय एक दिसली हय सर तेणे सेक्रेटरीचो नंबर आयलो सारकें नंबर हेच्यान ताका नंबर दिले ते हय. टॅक्स पर्पजा ते सगळ्यांक दिले मागीर तेणे प्रोविजनल हे घेतले कशें बरो तेणे हे वेल्डिंग काम करता म्हणून हां वेल्डिंग काम हय प्रोविजनल एनओसी घेतल्यात प्रोविजनल ताका 6 म्हयने आसता 6 म्हयन्यान 6 म्हयन्या भितर तुम्ही पोल्युशन फायर सगळे हे तुम्ही काळ हाडपा जाय जाल्यार तुगे ती वॅलिडूच ना तुम्ही हे मार- तुगे इल्लीगल आहा तें करता सर लिगल आहा आतां तें करता येवं जाल्यार- शकता. ना 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 आमकां नाकाच कशें हें आसा आतां एकवेळी हांव स्ट्रेट सांगता सांगा हांगा तुमकां ही प्रोविजनल पसून एनओसी मेळचीच ना त्या खातीर आनी कांयच करूं ना हांव तुमकां रावता कोण तो न्ही तो कोण तो खंय कोण तेणे हावस नंबर म्हणून तुमी अशें घेता आनी मागीर याद पळय तुमगे आशिल्ली हें आनी हें कशें तयार जालें मदीं हय हय एरिया मागीर दिल्ली आसता अशें करून तुमी आमकां कसो कोण घालता मरे हे आनी हें कितें रे नाका आशिल्लें एक लेटर वचून न्ही पंचायतीच्या पुश कर पेनाल्टी मारा न्ही, तूं जाता पळय तुमी आतां टॅक्स भरता हावस नंबर घेतलो हेच कुडक्या तुमी आतां टॅक्स भरता ती हे कुडक्या तुमी टॅक्स भरिना पंचायत म्हणून तूं पंचायत आणि कमर्शियल तुका म्हणजे अप्रुवल तुम्ही पंचायती पासून फटयता अशें जाता आतां वेल्डिंगाची हे व्हडले तुमी आतां हे टाकून तो करता हांगा सगळें हें करता आणि आता एका ट्रेड लायसन जाल्यार तुम्ही स्टार्टच करू शकना प्रोविजनल हे आमी दिताकच पूण ट्रेड लायसन इम्पॉर्टंट कित्याक हांगा येवन पोल्युशन Trade license तेणी हांगा येवन इन्स्पेक्शन Clearance करपाक दिवपाक हेल्थान करूंक जाय फायर ब्रिगेड तेणी हे करपाक जाय सारकें मागीर ते करना तुमी आतां तुजें आतां कितें जाता फायराचें कितें आसा तुजें हांगा एक्सटिंग्विशर कितें आसा ना मरे फायर एक्सटिंग्विशर कितें ना मेळ्ळें अजून जावं ना. अजून तें काम कितें सुरू केलें काम कितें अशें आतां 2 महिने कितें जालें तो हो सर येवन गेल्लो पळय आतां तुजी आतां तुम्ही घर बांदता म्हणून घेतला बांद करता तुम्ही आधी व्हडली इंडस्ट्री शिकता हे जावं शकता आनी कमर्शियल कशें जातलें रे कमर्शियल टॅक्साक तुजी आतां कंप्लेन करता पयर फाटी येवन तूच आयला बाबा तो आनी आमी आशिल्ले तुका बंद कर म्हळ्यार तुम्ही तूं चालू बंद करून म्हणल्यार बारीक तुम्ही- बारीक सर कितें बारीक बारीक काय नाका करपाकूच नाका तूं हांगा, आतां बंद हे करा. कितें थंय कितें तुगेले आहा मरे थंय ट्रेड लायसन आहा मरे तो वलतारा थंय तुमी गेले मरे ते बेतोडाचे बेतोडा ना पूण ते थंयच करा ट्रेड लायसन हांगा आनी कितें करता थंय ट्रेड तो आसा थंय ट्रेड लायसन ना आसा तो आसा बेतोडा एरियाचा मागीर हो ट्रेड लायसन ह्या हांगा कितें करा कांय ना मरे तुमी गेले हें कितें नाका आतां स्टार्ट केला न्ही सर स्टार्ट आमी येयल्या वर्स जाले आतां वर्स जालें मरे. वर्स खंय हा? जालें तूच आशिल्लो मरे हांगा रे आनी 3 महिने जाले सर तूच आशिल्लो मरे हांगा हांव आशिल्लो आतां बंद कर तूं आसूं केन्नाय तूं बंद कर सांगलेलें बंद कर म्हणून तुमी हांगा चालूच आहा मरे. तुजी फूल मला इलिगल आसा पयलीं हांव मानता सर जाल्यार बंद करपाचें हो पळय हो तो मोदी आसा पळय तेणें घर बांदला तेणें अरे पण घर बांदला तेगे कितें आसा तें कांय ना. तुमी आतां हें बांद म्हणटा कितें फाल्यां तो कोण रावता तेन्ना डिस्टर्बन्स हांगा जर ब्लास्ट जालो तेका हें मरे आनी घर हेका क्लियरन्स मेळचें ना तुका तुका हेंच मेळचें ना क्लियरन्स मेळचें ना तुका हेची ठीक आहे इलिगल हा स्टॉप करते दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल एरिया ओके सर ही इंडस्ट्रियल एरिया आसल्यार वेगळी गजाल आसता करुया सर कितें आहा तें. तूं इंडस्ट्री घे आनी तूं इंडस्ट्री कर हा, तें कर. प्रॉपर लायसन घ्या आनी करा तुमकां लायसन जावन चालू कर पळोवया मेळटा हांगा पळय प्लॉट केल्या नाल्यार हांव कमर्शियल हांव एक्चुअली कन्सल्टंट इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिशनर तूं नाल्यार हांव कमर्शियल तुजें रेजिडेन्शियल प्लॉट म्हणून या आनी मोदी तुमी हे तयार करता तर रे आणि विदाउट तुम्ही एरोडी शेड घालता तुम्ही घेतल्यानी हेच घेता आणि एरोडी शेड घालता इन्फॉर्म करना सर एप्लाय करून कितें एप्लाय पण जेन्ना तो हे तुम्ही पळय एक तर आमकां पंचायतीक फोटेल सोडना ना हो फीस तो कमी घेता मरे 2 महिने कितें जालें सर चड दीस जावना घालून आतां कितें रे कितें सांग रे 2 महिने लेटेस्ट आतां कोणाक आतां आमी येयल्या 3 महिने जाले म्हणटा तूं आमी म्हणटा हांगा आशिल्लो याद आसा तुमी आशिल्लो मागीर हो आनी हो सर येयल्लो हांव आशिल्लो माझ्या बेतोडे पंचायतीचे सेक्रेटरी आणि सरपंचा घेऊन येयल्लो हांव तेन्ना कितलो तेंप जालो याद आसा जाले 6 म्हयने जावना? 2 महिने जाले आज तूं दोन महिने वचचें पडटा जाले हांव आयकता हे मान जालें मान्य मरे बंद कर आतां अरे मात पूण हरे उलोवया आमकां कळटा मातशें आमी येवन गेल्या पयलीं त्या वर्साला तो येयल्या सो म्हयने सगळ्या फुड्यान तेंका फोटिंग करता आमकां हें करता विनय हे डेमोलिशन काढ हय पळय आमी हे करता तेजे हे दिल्या तेणी कंप्लेंट दिल्या इन्स्पेक्शन करता कित्याक हें तर आमी तुमी फोटयलां पंचायत सर हे सर पेनल्टी भरपाक रेडी आहा जाय ते तो आम्ही तुका फायंड आउट करता मागीर पेनल्टी आपलो मिस्टेक जालो आणि आमी आतां तर येत नाही जाल्यार तूं पेनाल्टी कसो पडटा पेनाल्टी पेनल्टी भरला येऊन बोल बांधू इतले दिवस आपले इलिगल केला येऊन बोल आपले पेनल्टी आम्ही सांगतो थंय जावपाक दिलें आपूण बाबा बांदता रे हेजें कितें करता कितलो प्लॉट आसा तुजो प्लॉट हो 280 कितें आहा 280 जाल्यार तुवें बाउंड्री कशी कंस्ट्रक्शन करूं शकता 280 चे भितर हय रे पूण तूं बाउंड्री कशी 3 मीटर सोडून आतां तो साडी आनी कोणाक प्लॉट आहा पळय काय सोडप ना सेटबॅक 1.5 मीटर कितें सोडला 1.5 मीटर सोडवा पडटा टीसीबी 1.5 मीटर 3 मीटर सेटबॅक 3 मीटर तुम्ही टीसीबीतल्यान हे काढा लायसन काडटाले आमी आनी पोल्युशन आसा सगळें आसा तेका हेजें
लायसन काडटा TCBतल्यान काडा आणि हे ते कसं काडटा आतां पळोवया पूण TCB हे किती झालं TCB? TCB काडा आमी आनी तुमगे तूं पडना TCBतल्यान काडा आनी अमको टायम भितर तूं कितले दीस भितर काडटा ना ते मागीर पंचायतीतल्यान इन्स्पेक्शन हाडुया हय. जितले हांगा हे आसा पळय बांदलेले आसा तितल्याचेर इन्स्पेक्शन तूं मातसो तूं डिमांड कर कित्याक आमकां हेजे तें पळय. नांव सांग आनी हें सांग शेड दिसता ही इतलीच एरिया तुमी पंचायती दाखयल्या ही दाखयल्या आतां हे तुमगे एक्सेस हे जाल्यार आमी मोडटा भितर कसले डेमोलिशन करपाचें डेमोलिशन करपाचें दाखयता इतलेंच आनी उपकारता व्हडलें. आमकां मोठे का जाल इतली बाउंड्री करू शकना हे चलयत तो इल्लीगल फुल प्लॉट एक्वायर केला तेणें बाउंड्री टू बाउंड्री वयर उजो घाल तुम्हीच घातलं म्हणटा आमी कशें जालें वयर उजो बी घातलो हय तुमगेले हे वेगळा चलता ते तुमचे रेप करते परत चालू जावपाक जायना आतां तुका बंद केला न्ही परत हांगा लेबर बी दिसपाक जायना कंप्लेन हा हेची तुमची प्रॉपर भितर लायसन लागतले. करता जाल्यार लायसन काडा TCBतल्यान लायसन काडा तुम्ही आता TCB कितली लेबर असली आता ठीक जाणा 3 जाणां तू लेबरान इन्फॉर्म केला लायसन्स घेतला लेबराचे लेबराची हे केला इन्शुरन्स केला इन्शुरन्स रे हेल्थ कार्ड करू ते पडटा करूना सर. हेल्थ कार्ड पयलीं काय केला हेल्थ कार्डाचे पर्पज पोलीस क्लिअरन्स केला ते केला इन्शुरन्स केला त्यांचे इन्शुरन्स आमकां कित्याक इन्शुरन्स आमकां लागता. हेल्थ कार्ड आणि पोलीस क्लिअरन्स कर तेंचे एड्रेस खंयचो आसा तो बोंडमा मागीर माझ्या हांगा कितें जाता काम धरता न्हू रूम फाल्यां तुम्ही तो एक काम करा तो इधर रहना चाहिए ना हो पुलिस का घाबरून फरक नाही ना काय पडलेलं ना बंद कर सद्याक बंद कर कत का नाही बंद कर पळय पयर आमी सांगून गेल्ले आमी तुवें बंद करूं ना तूच आशिल्ला ना बंद करू ना बरं पयलीं सांग आनी सांग वर्स जालें नाही न्हू? येले सर येले अरे? येऊन सांगले एक काम कर तुका बंद कर म्हणून लायला तेजा चांगला नाही मानता आता नाही हे सगळं चालू आहे मरे बरं. बारीक बारीक सर बारीक बारीक न्हू, आमकां सांगात तें तुगेलें. बारीक गव्हर्नमेंट बारीक म्हणते हांगा थोडी गाडी हाडटा काय कसली गाडी हाडटा आमी पळोवपा आसता हांगा हय. 15-20 लाखांनी माला म्हणते बारीक हा? तुम्ही रेकॉर्ड काढा त्यांना काम करता हांगा कोण पावना आमी आमगेल्या कामां बिजी आसता हांगा येवन कसली गाडी हाडून तुमी डिसमेंटल करता आमकां खबर आसता सर फायलूच दाखयता आम्ही फायल न्हू अरे आता इल्लीगल आहे न्हू, scrap ते yard. हांव इल्लीगल हांव मानता सर नाही लिगल जाल्यार एक्स्ट्रा कितें उलयता मागीर फुडें उरला इल्लीगल करता म्हणटा न्हू वयल्यान म्हणटा तिगेल्या तोंडान तूं सांगता इलिगल म्हूण सिलिंडर पळय दाखय सिलिंडर चार आसा ते तेजे इनवॉइस आसा तो S1 ते इनवॉइस तुम्ही घेतले ते इनवॉइस म्हणटा एक लायसन्स जाय पडटा इलिगली दवल्या जावले आता ना आतां हे घेता जाल्यार लायसन्स जाय पडटा लायसन्स कॉपी नासतना मेळनाय सिलिंडरा पळय कितले आसा हांगा हे तर ब्लास्ट जाले जाल्यार हांगा परत उजो लागतलो हांगा तो कोणाले घरांनी आसा तरी फाटल्यान उजो लागलो तेव्हा सांगा फाटल्यान उजो लागला आमकां तरी दिसता हेच रिस्पॉन्सिबल आसा हांगा जे दोंगराक उजो लागलेलो पळय ते तर असले एक्टिविटीज जाता आनी हेचेर गव्हर्मेंटाचेर कांयच नजर ना आनी पंचायतीक हांवें सेक्रेटरी गेले हे लेटर दिल्लें की बाबा इलिगल एक्टिविटीज ह्या एरियेन जाता म्हणून तो म्हाका सांगता प्रत्येकाची नांवां सांग हांवें सांगलें सगळ्यांक वचून इन्स्पेक्शन कर सगळे इलिगल एक्टिविटीज जायत आसा हांगा म्हणून तर तो सांगता म्हाका नांवां आतां विनय पार्वती जो पंच मेंबर आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता मातशें प्लीज हेचेर एक्शन घेवची पंचायतीक घेवन आनी हें कितें सॉल्व करचें हे कोल्हापूर वयता सर कोणी अशें वडा खंयचे सर हे अशें वडा ना सर गाडी आपयला भाड्याची गाडी आता तुम्ही पळोवपाक शकता एक मिनिट प्लॉटार ना सर हांगा बाबा एक मिनिट आता तुम्ही पळोवपाक शकता गोंयभर दोंगरांनी उजो लागता आयज आमी बेतोडे आसा बेतोडी एरिया आसा तुमी आतां पळय इलिगल फूल आमचो पंच मेंबर आसा सो तेणे आतां पयला चेक केला गांवचे लोक आसा हे जे आसा फूल इलिगल आसा हो स्क्रॅप यार्ड आसता आनी आयज तुमी पळोवपाक शकता सायडीन पळय कशें पळय
कितें कितें आसता तें पळया. एकदम फाल्यां उज लागलें फूल जे बेतोडे जंगल आसा फुडें गांव आसा गोट्यावाड्या बाकीचे गांव आसा फूल आसतले रातचो बेलो उज लागलो फूल काबार जातलें. हे रिस्पॉन्सिबल कोण? आयज गोव्हर्मेंट गोवा गोव्हर्मेंट हेजेर लक्ष दिना. आयज आमी वयत ते दाखयता इलिगल पळय तेका ते भाई वालोर जे पंच मेंबर आसा तेकाय दिसता आपली गांव वाचपा ते आपलो फुडली जे हें आसा तें वाचपा ती दोंगर बी तो येयलो पळय मुद्दम पळय कशें पळय हें कितें कितें पळोवपाचें. आनी जेन्ना आमी ताका विचारलो जो ओनर येयलो आसा तोय सांगता एग्री करता आपूण फूल इलिगल आसा म्हणून कांयच ना तेजे कडेन कसली ट्रेड लायसन ना पोल्युशन सर्टिफिकेट ना कसली ना फायराची ना कसली ना सर्टिफिकेट. आयज जे बिंदास येवन इलिगली पळय हांगा कामां चलयता ना शेख न्हू तो मुनीर तो ओनर आसता मुनीर शेख. मुनीर शेख फायन मारता रिस्पॉन्सिबल कोण? तो पोल बोलते तो पोल केन्ना केला तशें हांगा बे तो उलयता घे उजो घालना आणि हे नाव उंच घालतो तो हांगा हे ते कोणी काढतो बारीक बारीक कितें बारीक बारीक तो उजो घाला जाला सय तो 25,000 फायन पडो जाय. कारण न्हू तो बारीक बारीक म्हणतो तो बारीक बारीक म्हणतो आपले पूण इमोल्शन आसता पाहिजे ते खंय बरो पावता जेन्ना प्लास्टीक आनी हे जळटा ग्लास जळयता तूं मागीर हे जळयता फायन फायन मार ताका पंचायतीन मॅक्सिमम फायन मार 25,000 फायन हा लास्ट जाल्या. तू आता आम्ही येयला आनी म्हणून फकाण बीन करची तू केन्ना उस काडटा केन्ना काडटा हे विकान काडटा म्हणलें विका म्हणून सांग अमके दीस सांग 3 दीस भितर काड आनी फाल्यां पयलीं येवन फायन भर फाल्यां 5,000 पयलीं फायन भरतलो. अरे दुसरे कडेन व्हरून खंय तरी जागे दवर एक काम कर ऐक पयलीं सांगता फाल्यां तुका 5,000 फायन पयलीं आमी फाल्यां पंचायती तू यो परत 2 दीस उरतात तुझे परत आनी वाडटली. पहिली फायन आसता ती बारीकशी आसता तुका 5,000 ती बारीकशी फाल्यां तू कोल्हापूर राव नाका तुमकां तो विजय प्रोटेक्टर राहा तेजेर उडे चल तेणे थंय दवरलो सगळें तशें कोणाचें नाका सर डायरेक्ट हॅलो हा ते उडे तो आणि हे काम बंद करपाचें तुवें जालें. हे काम जोपर्यंत तुझे प्रोसिजर जाता तोपर्यंत बंद करता. हय हांगा मात येयला तो पोल खंय केन्ना घातलो रे कितें दोन्ही सायडी आर्क बांदपा रे पोल आमी घातला तुका यो सांगता हे इलेक्ट्रिसिटीचे पोल घातल्या पळय पुजो करपाक टच जालो मरे तेका खंयचे हे कितें वॉट ते तुगे हेजेर आदाराचेर आसा काय तुगेले हे कन्स्ट्रक्शन हेजेर आदाराचेर कितें तेणेन घातला कॉन्ट्रॅक्टराक खबर न्ही सर आमकां खबर ना कितें मागीर तू भायर गेला आसतलो म्हणून तेणी घातला आसतलो तेका आमी आमचे फातर आनी बाउंड्रीचो तू कितलो मिटर सोडलें तू आतां भितर आमी 1.5 मीटर सोडला 1.5 मीटर तेगेले बांदकाम हो प्लॉट तेगेलो म्हणटा आता हो प्लॉट तेगेलो पळया तुम्ही हो प्लॉट पळय तेजी बाउंड्री म्हणटा हो पोल तेगेलो आनी ते पोला मुळा घातला पळय आणि तेजे कन्स्ट्रक्शन पळय इतले जे लिगल आसा काय इनलिगल आसा ते पंचायतीन पळोवचें. जे पंचायत प्रत्येक सांगता नांवां हाड ह्या हाड आता प्रत्येक तर लोकांनी तुमकां नांव दिवपाक जाय सगळे इनलिगलिटीज जाता तर जाल्यार तुमी कामाक कित्याक आसा सेक्रेटरीक हांव विचारता जो बोरी पंचायतीन जो सेक्रेटरी आसा ताका विचारता बाबा तू कामाक कित्याक आसा हांगा कितें आहा तें लिगल मातशें पळय हो पळय खामा आसा तो हेजेर तेकावन आसा हे सगळ्यो गोश्टी कितें आसा त्यो पळया मातश्यो आनी हेजेर एक्शन घेया.
अरे अंतरा शेटील ना ते हय दिसता तो कॉन्ट्रॅक्टर तेजे कॉन्ट्रॅक्टर ते बिल्डिंगी बीन बांधता पळय तेजे सामान हाडून दवरता तो सेंटरिंग प्लेट तेजे सामान आहा ते ना मेन म्हणल्यार कितें करता तुमी इलीशी अशी बांधता आनी पयशे पुसाल केदे वळाटा बांधलो फोटोयता मरे तुमी सामके पंचायत अरे काय दिवप ना हे लायटी इलेक्ट्रिसिटी बीन हे करू नका इश्यू करप जोपर्यंत गावचे इश्यू सॉल्व जायना तोपर्यंत हांगा दिवप नाका मरे हे जे कन्स्ट्रक्शन तुम्ही बांधला टीसीबीतल्यान हाडान बांधा तुका अशी बांदूंक मेळना हे कितें तेगे बॉर्डर हांगा मरे पळय अर्द मिटर बसून तीन मिटर म्हूण सोडता मरे सेटबॅक हेंच्यांनी घेतल्या सगळे ते शेप वासीम हे आसतले आमी कोण घेऊ बंद करून ना मरे ताका गेट पण बंद करता उचना माती हो हेणे पयर तुका पयरूच सांगलें मरे आशिल्लें बंद करून तूं केलें ना लायटी बरोबर नाका जाले मानता जाले ना फाल्यां कसो यो मजा एवरी टाइम पळयता न्यूजार म्हणते कितें कोणाच्या वाटेर लीगल असतो बघ तो मातशे येतात न्हू. न्यूजार म्हणते सिरियल म्हणून पळयत तूं सिरियल नाही सराक पळयता सर ते बंद कर आता ते बंद कर पंकज ये करो दरवाजे बंद कर बंद कर और सामान निकालो तुम्हारे अंदर से ना 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 ते माहिती ते पैसा ते कसे कपड़े बिपड़े होय कपडे आणि हाडटाय आमच्या घरामध्ये कितें चोरी जाली ना 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 नाही ते नाही सर तसे म्हणून ना बाय चान्स तुमका खबर हा उद्याची चान्स हा काय किती झाल्या मागीर पयली कसो उलयलो तू तेको म्हणून हांव सोदपा पडला न्ही ऐक जेन्ना तुम घायलो तेन्ना तुमकां कळना तेन्ना उजो लागलो आता तो चाय तेको वताचे क्लायमेट हा क्लायमेट जाल्यार आता तुमगे इतले क्लायमेट तुम भायर उडयला थिंग उज लागल्यारू आता चावी किती झाले सोदपा पडटा सोदपा न्ही तुमकां जेन्ना तुमगे काम चालू तेन्ना 2 दिसांनी हांव पुलीस excuse दिवं नाका. सकाळी येता पडले न्ही हे तुमगे सामके हे कितें नाका आशिल्लें तू एक्सक्यूज दिनाका आमगे ते सोडसोड करपाक येयला फायन फायन भर आनी तुगे हे तू पळय एक्स्ट्रा वाडयला हे टीसीबीतल्यान तुमी एप्रोल हाडा वा तेच जाल्यार करता कितें टीसीबीतल्यान हाडा मागीर पळय दाखय ते रिजल्ट लागले म्हटल्यार वताक लागून उजो लागता तुका बरा तर उजो पेट्टा म्हणून ना हे तुम्ही लायता हे सिलिंडर example म्हणटा असल्या तुम्ही लायता हे सिलिंडर वयच्यान हाडटाय म्हणजे हे सिलिंडर हे आमचे हेजे न्ही कित्याचे एलपीजी भारत गॅस होय वयच्यान मेळटा तुका सप्लाय दिता तेच दितले न्ही सर प्लांटाचे बिलां आहा तेजे ना लायसन त्यांनी फकत लायसन इश्यू केलें जाल्यार हे सिलिंडर मेळटा म्हणजे आसा सगळे डोमेस्टीक न्ही हे लायसन लागना सर ताका जीएसटी सर्टिफिकेटाचे मेळटा फाल्यां सकाळी भारत गॅसान येया तुमी उलया आमकां खबर आहा आमकडे या सिलिंडर न्ही आहाय सर फुडें डिस्कशन करया न्ही सर हे क्वेश्चन हांव इतले कितले 3-4 आहाय हितून हांव तुमकडे legal भितर 3 पडलो आहाय हो चवथो हितून हांव लिगल आहा म्हणटा कित्याक तुमी येया उलया लिगल हिंग हाडपा लिगल आहा खंयचे सर ना लायसन्स प्लॉटाचे लायसन्स दिनालो जाग्याचे तुका लिगल म्हणटा हे ब्लू कलर रे अरे ते लायसन्स होल्डरांकू मेळटाय ते लायसन्स होल्डरांकू मेळटाय खंयचे ते हे हाय ते आम नको ही पिशेस होय आम बिश्टे घरान डोमेस्टीक न्ही ते जीएसटी पे करता आमी ताका जीएसटी केसोली जीएसटीचे हा जीएसटी पे करता ताका स्क्रॅप तू फकत इलिगल तूं आनी उरला का एक्स्ट्रा उलयता ही बायट घे कितें हे पहा, आता जेन्ना आमी आता तेजे कडेन उलयले जेन्ना ओनराचो भाव येयल्लो जो मनीस शेख तेजे कडेन उलयले तेन्ना जो आमचो पंच मेंबर आसा विनय पार्वती वालो तेका एप्रिशिएट करता कित्याक अशी पंच आसपा हे गोंय जर राखतले जाल्यार अशी पंच आमी म्हणटा पंचायती इतलो पावर आसता जो लोकल पावर म्हणटा पंचायती आसता आनी आयज तेणे जे आमचे पंच मेंबरान दाखयला अशें खुबशे आसतले गोंयांत आनी तेंचे कडेन म्हणटा तुमी फुडें सरा
आनी बाकीचे जे अशें जे खंय तरी आतां फोटिंगपण करता कितें सेटींग तें करनाका. गोंय वाचया, गांव वाचया, पयलीं गांव वाचया, तुमच्या भुरग्याचें अस्तित्व वाचया, गोंय वाचया, नाल्यार गोंय आमच्या भुरग्यां आसपाना. आयज जे आमी वावरता, जे आयज बाईन दाखयलां आपले जे मनांतल्यान तो कसो पळय एक उतर आयलो ताका आयज मनां दिसता की आयज हांगा इलिगल ताणें वॉर्निंग दिल्ली खंय पयलू आनी आयज येवन ताणें इलिगली जे चलता ते स्टॉप केल्लें आसा आनी ताका सांगलां फाल्यां 5,000 पंचायती फायन मार आनी जो हांगा रिस्क आसा जो स्क्रॅप सगळे उडयले आसा ते उजो लागूंक शकता तो इमिडिएटली काड म्हणून. बाकीचे आमचो तो पंच मेंबर भाई आसा तो सांगतालोच. आयज आमगे शैलेश बाबान सांगले ते भशेन आतां आमी हांगा येवन पळय जाल्यार हेणें खरेंच हांगा सामकी सगळी हळशीक केल्ली आसा. तांकां आयज सांगलां फाल्यां पंचायती या पयलीं त्या 5,000 तुमी बुरशीपण केल्या तेजी भरात आनी तो काड म्हणून 2-3 दीस भितर सगळें काडून उडय म्हणला. दुसरें म्हणल्यार इलेशें स्ट्रक्चर बांदून हेणें पळय ते घर नंबर म्हणून हांगा घेतला घर बांदपा तेजे पळय जाल्यार व्हडलें फूल म्हाका दिसता 250 स्क्वेअर मिटर तर आसपा जाय. फूल आख्खी शेडच बांदलेली आसा. तांकां हांव फाल्यां हांव सेक्रेटरी मेळून ताका नोटीस धाडूं लायता आनी तेजे बाबा ताका काय सांगलां TCP चल आनी तुगे घर तूं सारकें रेगुलायज करून घे. तर जितले आमचे आजी भाव सगळे बरोबर येयल्ले आसा आनी हेका लागून हे खंय तरी बरे तरेन एक्सपोज जाल्ले आसा. तर विनय भाईक थँक्यू म्हणटा आनी हेजेर बरे बेगींतल्या बेगीन विनय भाई पंचायतीक घेवन मातशी एक्शन घेवची. हय तशें बाब हिंग चोवपाक शकता हिंगा लासयलोलें दिसती पडटा. सो हे 25,000 फायन आहा हूंय. सो हेजे हय लासले खंयचोय कचरो पळय लासता खंय जावं एकाच अशें न्ही प्लास्टीक खंय कितें लासता जाल्यार 25,000 फायन आसा. सो एक 25,000 फायन एका पडटा. आतां हे लासले घालया मरे तांकां कितें सोडपाचें घालपाचें हे न्हू पळय दिसलें आहा तें हांगा ताका हांव फाल्यां हे हांगा हो पळय हो हांगाच हांव पळय येयल्लो आसा. एका फाल्यां हे आपयला पंचायतीक पयलीं सद्या तेजे 5,000 तूं भरतलो हे लासले तेजे 25,000 भर पडटा तुका आनी ते भर आनी सगळे 3 दीस भितर तूं काडून उडय नाल्यार हांव पुलिसांक घेता आनी ते तुगेले ते मागीर जालें सर प्रॉमिस करता सकाळी प्रॉमिस कर तूं वर्सभर प्रॉमिस दिल्ले. हे आपयता आनी हे करता सकाळी. आता तू म्हाका एक सांग सुभान तुजें नांव मरे हय. सिवरेजीचें मशीन चोरलेलें पळय ती कंप्लेन कोणाचेर आशिल्ली तुजेर मरे कोणाचे सिवरेजीचें मशीन चोरलेलें पळय तुजो स्क्रॅप यार्ड थंय आसता ना खंय थंय हय तेजें कंप्लेन कोणाची आशिल्ली ती तुजेरूच आशिल्ली मरे म्हाजेर ती हाडून दिल्ले म्हाका म्हाजी चूक ना तेतून. आतां तुवें कितें म्हणलें हांवें म्हणलें चोरयेचो माल येता हांगसर तूं म्हणटा ना आपल्या कडेन आपय, रिपोर्ट आपय, पळया म्हणटा आतां अशें- आतां तेन्ना तुजे कडेन रिपोर्ट कोण नाशिल्लो. आतां पळय कोण वळखीचे आहा ते कळना सर. हेकाच लागून आमकां ते ते गव्हर्मेंट हाडून नाका. मशिनरी पाय ती गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टाची मशिनरी हाडून तुका